सकाळी जाले 11:30 आनी एक ड्रेस चेंजींग करता कित्याक आतां मुतीला ओकिला देखूय काटा गे खंयचंय आनी हांव काल राती कोणें फकत मे बी 3 वर न्हिदलो आसतलो लेस दॅन 3 hours. ऑलमोस्ट 12 जावपा जाली आनी आतां येयलो हांव किचनान म्हणजे ब्रेकफास्ट करपा ब्रेकफास्ट लंच डिनर सगळें हाडलो आहा बट इट्स फायन. एक सायड एक पॉयंट एक मील मागे स्कीप जाता आनी दॅट इज हेल्थियर एज वेल. सो म्हाका आनी बुशू सद्याक ब्रेकफास्ट करता ते हांव ऑलरेडी बाय अगेन फीड करता तेका. आज खाता आमी पराठा. आज जेवणा आहा फ्रायड नुस्त्या दाळ आनी रायस. ड्युटी स्वॉप. आय गेव बेबी टू एल्डन आनी आतां हांव वयता ब्रेकफास्ट करपाक. सद्या त्या कोटान गायल्या ते रडपाक लागता सो तो घेवन बसून आहा तेका. आय टेक हाफ एन आवर 1 hour. आय थिंक आय टेक 2 hours. बाय कित कोत तूं? बेब सरप्राईज आहा तुका. बेबीन काका केला. हाय कुकू. डेरी मिल्क उडयल्या पोतून. आतां वयला म्हगे फेवरेट प्लेसीचे ती म्हळ्यार लॉन्ड्री. ही म्हगे सदांची ड्युटी लॉन्ड्री येवपाची. 7 दिसां मदें 5 दिसां लॉन्ड्री को आसोता. शॉप इतां कित्याक लंडनाशी भरपूर वाडोलां.